नमस्कार येवकार दोनपारच्या खबरांत साहिल नारुलकराचो येवकार खबरो विस्तारान। नरेंद्र मोदीन सोपतविधी पयलीं प्रधानमंत्री पदाचो राजीनामो दिलो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू कडेन राजीनामो दिलो। मोदीन केअरटेकर प्रधानमंत्री म्हूण जबाबदारी घेवची म्हूण विनवणी राष्ट्रपतींनी केली। सुत्रां सांगता ते प्रमाण नरेंद्र मोदी एनडीएचो प्रधानमंत्री म्हूण 8 जूनाक सोपूत घेवपाची शक्यताय। शाळा आनी कॉलेजीच्या बिल्डिंगांत ग्रीन सर्टिफिकेट जोडपाचो सरकाराचो प्लॅन म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। खंयची पंचायत बरे तरेन कचरो हाताळटा ते फंड दियात म्हूण मतींत धरतले। कचरो बऱ्या तरेन हाताळटा तांकां चड फंड मेळटलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। पणजे जाल्ल्या पर्यावरण दिसाच्या कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयलो। फुडें अशाच पद्दतीन आपलो ग्रीन एनवायरमेंट दवरपाक सरकाराक सहकार्य करचें। दर वर्सा वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या दिसा अशाच पद्दतीन नवीन नवीन इंडस्ट्रींक ग्रीन सर्टिफिकेशन दिवपाचें काम आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हे दर वर्सा नवीन इंडस्ट्री खातीर करतले। त्याच बरोबर अंदू दिल्ल्यो 2 पंचायती मेनकुऱ्या पंचायत आनी ठाणे ग्रामपंचायत जितून करून सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट खूब बऱ्या पद्दतीन जेंच्यांनी आपलें काम केलें आनी तेंच्यांनी म्हणजे पंचायत बॉडी आनी सरपंच हेंच्यांनी लोकांच्या सगळ्या सहकार्यान करून दाखयलें। तांच्याय खातीर आमी तांकां हे फावटी ग्रीन सर्टिफिकेशन्स दिले। हांव तर ह्या वेळार सांगपाक सोदतां की इवन दो बरें काम करता अशा पद्दतीन तांकां एडिशनल प्रोविजन ऑफ द फंड्स टू दॅट पर्टिक्युलर पंचायत हेंय करपाचो सरकाराचो विचार आसा। कारण तेंच्यांनी आपली पंचायत कोयराच्या बाबतींत नितळसाणीच्या बाबतींत खूब बरी करपाक सुरवात केल्या। इन फ्युचर अशाच पद्दतीन उरलेल्यो पंचायती खूब बऱ्या पद्दतीन काम करचें म्हणून हेची सुरवात आसा। अंदूच्यान आमी 2 पंचायतींक दिला। फुडले फावटी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी देर एंटायर टीम वचून व्हेरीफाय करतली सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट कोणी म्हणजे आमी जेका शेड घातल्या काय ना म्हणजे थंयतली वेस्ट मॅनेजमेंट कशा पद्दतीन करता हाजें सर्टिफाय करून तांकां सर्टिफिकेट दितलेच, बट तांकां रिवार्ड म्हणून एडिशनल फंड वा एक्स्ट्रा त्या पंचायतींक दिवपाचें आमी प्रोविजनूय करता। एक स्टेप फुडें वचून तर म्हाजें म्हणणें आहा की इंडस्ट्री जाली, लोकल बॉडीज जाली, इवन दो स्कूल्स जे आपलो एनवायरमेंट बरो ग्रीन दवरता। हांवें डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आनी हायर एड्युकेशन तांच्याय कडेन उलयतालो हांव की ग्रीन सर्टिफिकेशन्स आमी तांकांय हें फुडें जे ग्रीन सर्टिफिकेशन स्कूल हायर सेकंडरी हाज्याय खातीर ग्रीन सर्टिफिकेशन दिवपाची आमची संकल्पना आसा। महाराष्ट्रात लोकसभे वेंचणुकेत जाल्ल्या अपयश भंगाची जबाबदारी आपूण घेता म्हूण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उलयलो। आपल्या सरकारा कडच्यान भायर दवरूंक पक्षाची संघटना बांदणेची जबाबदारी दिवची म्हूण तो मागता। पक्ष श्रेश्ठींच्या मार्गदर्शना खाला पक्षा खातीर वावुरतलो म्हूण तो मिडिया मुखार उलयलो। तो खंय पक्ष श्रेश्ठीक मेळटलो। या निवडणुकीचं नेतृत्व हे एक प्रकारे भारतीय जनता पक्षामध्ये मी करत होतो। त्यामुळे या ठिकाणी जो काही पराभव झाला असेल, ज्या काही जागा कमी आल्या असतील, याची सगळी जबाबदारी ही माझी आहे, ती मी स्वीकारतो। मी हे मान्य करतो की कुठेतरी मी स्वतः याच्यामध्ये कमी पडलेलो आहे आणि ती कमतरता भरून काढण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे करणार आहे। त्यामुळे हा जो काही भारतीय जनता पक्षाला या ठिकाणी सेटबॅक महाराष्ट्रामध्ये सहन करावा लागला, याची सगळी जबाबदारी ही देवेंद्र फडणवीस मी या ठिकाणी स्वीकारतोय। आणि मी पक्षाला एक विनंती अजून करणार आहे, अर्थात भारतीय जनता पक्षामध्ये पक्ष सगळे निर्णय करतो की आता मला विधानसभेकरता पूर्ण वेळ त्या ठिकाणी उतरायचा आहे। त्याच्यामुळे मी भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला ही विनंती करणार आहे की त्यांनी मला सरकारमधनं मोकळं करावं आणि पक्षामध्ये पूर्ण वेळ काम करण्याची त्यांनी संधी द्यावी, जेणेकरून ज्या काही कमतरता राहिल्या आहेत त्या कमतरता पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मला माझा पूर्ण वेळ देता येईल। अर्थात बाहेर राहिलो तरी सरकारमध्ये जे काही आम्हाला करायचं आहे ते आमची टीम करेल, त्यांच्यासोबत मी असणारच आहे। या संदर्भात लवकरच पक्षाच्या वरिष्ठांना मी भेटणार आहे आणि मग त्यांच्या सल्ल्याने ते जे सांगतील त्यानुसार पुढची कारवाई मी करेन। तिसरी वार मोदी सरकार मात एनडीए वांगडा सयत। हे फावट लोकांनी एनडीएक स्पष्ट बहुमत दिले। मात बीजेपी 240 म्हळ्यार सिटां दिली।
काँग्रेस कशी बशी 100 तेकली. इंडिया अलायन्स 231, हेरांक 18. उत्तर गोंयांत भाजपाच्या श्रीपाद भाऊन विक्रमी जैत जुळणे सेगीत 6 फावट लोकसभेचे वेंचणुकेत जिखलो. ताका 2,48,000 वयर मतां, 1 लाखा वयर लीड. काँग्रेसीच्या रमाकांत खलपाक 1,37,000 मतां वयर जाल्या म्हूण आरजीपीच्या मनोज परबाक 40,000 वयर गोंयकारांनी मतां दिल्या. सुमार 6,000 मायज नोटा. 70 सांखळ्या भाजपाक मोठी लीड. लोकसभेचे वारे निमणे थांबले. उत्तर गोंयचो भाजपाचो उमेदवार श्रीपाद नायक जैतिवंत जाला. तांचे शतशः उपकार व्यक्त करता. ज्या हेतून तांणी जे सहकार्य दिले आणि आपले आपलो जे केले मताच्या माध्यमातून जो आशीर्वाद दिलो तो आमी म्हाका दिसता केन्नाच विसरपाची ना. ही तशी कंटिन्युअस 6 फावट आसा आणि खंयच्याय मतदारसंघात कंटिन्युअस 6 फावट येवप हे 6 फावटी निवडून दिवप हे तांचेच काम आसा आणि तांणी दिल्लो आशीर्वाद हो श्री सावंत म्हणून ह्या मतदारसंघाचो विकास पर्यान गोंयाचो जो देशाचो विकास आसा आमी कटिबद्ध रावतले. 60 टप्प्यांनी जाल्ल्या वेंचणुकेचे 60 टप्प्यांनी मतमोजणी जाली. पळयात हो आंकडो. उत्तरेक भाजपाचो उमेदवार श्रीपाद नायकाक 2,53,812 मतां पडल्या. काँग्रेसीचे रमाकांत खलपाक 1,40,191 मतां पडल्यात. आरजीपीचे मनोज परबाक 45,060 मतां पडल्यात. जाल्यार 6,297 मतां नोटा पडल्यात. आता विधानसभा मतदारसंघाने मेळिल्ली लीड पळोवया. मांद्रे मतदारसंघात भाजपाक लीड. भाजपाक 13,768 मतां, काँग्रेसीक 9,636 मतां, आरजीक 2,465 मतां. पेडण्यां भाजपाक लीड. 14,216 मतां, काँग्रेसीक 6,269 मतां, जाल्यार आरजीक 3,924 मतां पडल्या. दिवचले मतदारसंघात भाजपाक 15,523 मतां पडून व्हडली लीड मेळ्ळी. काँग्रेसीक 5,794, जाल्यार आरजीपीक 1,953 मतां पडल्या. थिवे भाजपाक लीड. 11,799 मतां पडल्या. काँग्रेसीक 6,873, जाल्यार आरजीपीक 3,261 मतां पडल्या. शिवोले मतदारसंघात भाजपाक 10,927 मतां पडल्या. काँग्रेसीक 8,296, जाल्यार आरजीपीक 3,585 मतां पडल्या. म्हापशें भाजपाक 12,330 मतां, जाल्यार काँग्रेसीक 8,117 मतां, आरजीपीक 1,015 मतां पडल्या. कळंगुटे भाजपाक 7,482 मतां पडल्या. काँग्रेसीक 9,639, जाल्यार आरजीपीक 1,895 मतां पडल्या. हळदोणा मतदारसंघात काँग्रेसीक लीड मेळ्ळ्या. भाजपाक 9,552 मतां पडल्या, जाल्यार काँग्रेसीक 9,632 मतां पडल्या. आरजीपीक 1,472. सांखळी मतदारसंघात भाजपाक 19,426 मतां पडल्या. काँग्रेसीक 3,662 मतां पडल्या, जाल्यार आरजीपीक 942 मतां पडल्या. पर्ये मतदारसंघात भाजपाक 20,597 मतां पडल्या. काँग्रेसीक 3,639 मतां, जाल्यार आरजीपीक 1,863 मतां पडल्या. वाळपय मतदारसंघात भाजपाक 18,606 मतां, काँग्रेसीक 5,601, जाल्यार आरजीपीक 2,392 मतां पडल्या. कुंभारजुवा भाजपाक 9,307, काँग्रेसीक 7,984, जाल्यार आरजीपीक 2,308 मतां पडल्या. प्रियोळ मतदारसंघात भाजपाक 15,308 मतां पडल्या. काँग्रेसीक 4,041 मतां, जाल्यार आरजीपीक 4,781 मतां पडल्या. पणजी मतदारसंघात भाजपाक 8,108 मतां पडल्या. काँग्रेसीक 6,057 मतां, जाल्यार आरजीपीक 722 मतां पडल्या. परवरे भाजपाक 12,613 मतां, काँग्रेसीक 6,918 मतां, जाल्यार आरजीपीक 834 मतां पडल्या. ताळगांव भाजपाक 10,810 मतां, काँग्रेसीक 9,274 मतां, आरजीपीक 1,481 मतां. सांत-आंद्रे मतदारसंघात भाजपाक 5,599 मतां, काँग्रेसीक 4,675 मतां, जाल्यार आरजीपीक 3,433 मतां पडल्या. सांताक्रूज मतदारसंघात भाजपाक 8,472, काँग्रेसीक 10,688, जाल्यार आरजीपीक 1,969 मतां पडल्या.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दक्षिण गोंयांत इंडिया ब्लॉकाचो उमेदवार काँग्रेसीचो वेरियात फर्नांडीस जिखलो. 15,000 मतांनी लीड. बीजेपीच्या पल्लवी धेंपोक 2 लाख सुमार मतां. आरजीपीच्या रुबटक 18,000. कुडतरी प्रधानमंत्री प्रचार सभा घेतिल्ली, मात खंय काँग्रेसीक 2,000ची लीड. ही मोदीक नैतीक हार म्हूण विर्यात उलयलो. दक्षिण गोंयांत काँग्रेस उमेदवार कॅप्टन विर्यात फर्नांडीसाचे 15,000 लीड घेवन लोकसभेक जैत. काँग्रेसीच्या कॅप्टन विर्यातान 2,15,672 मतां काढली. बीजेपीच्या पल्लवी धेंपोन 2,09,69. जाल्यार आरजीच्या रुबर्ट परेरान 18,679 मतां काढली. नोटाक 4,790 मतां. आमचे शेतकामती आसा, अनएम्प्लॉयड यूथ, ही तांचे विक्ट्री. आणि हे पळय अलायन्स आसा, दे वील वर्क टुगेदर टू स्टॉप दिस नॉनसेन्स करप्शन जे चल्लेलें आसा पळय ते गोंय. हांव आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव, आमचो साऊथ गोवाचो कॅम्पेन चीफ जो आशिल्लो, खूब कश्ट काडले ताणें, खूब ट्राय केले ताणें रिलिजनाचेर वाद विवाद करपाक. आणि दिस इज अ डिफीट फॉर नरेंद्र मोदी अँड अमित शाह बिकॉज दे कॅम्पेन्ड इन साऊथ गोवा. आणि त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काँग्रेसाक 3,000 लीड मेवल्या कोर्तालीन. इट्स अ डिफीट फॉर नरेंद्र मोदी. ओव्हरऑल कशें पळयता तुमी? आमी सध्या फक्त गोंयाचे, जशें कॅप्टन बाबान सांगला की इट इज अ चेंज इन साऊथ गोवा एंड एंटायर गोवा. म्हाका दिसता ही आमी लढाई फुडें व्हरतले. हांव एकूच सांगता, जशें कॅप्टन विएकासान सांगला ताजेर एक फुडें धरता. 27 आता पळोवया दक्षिण गोंयांत विधानसभा मतदारसंघाप्रमाण मतां विभागणी. फोंड्या भाजपाक 12,953 मतां, काँग्रेसीक 8,197, आरजीक 110. शिरोड्या भाजपाक 12,524 मतां, काँग्रेसीक 7,539, जाल्यार आरजीक 2,809 मतां. मडकय भाजपाक 14,722 मतां, काँग्रेसीक 3,974, आरजीक 2,829. मुरगांवा भाजपाक 8,269 मतां, काँग्रेसीक 6,204, जाल्यार आरजीक 249. वास्को भाजपाक 13,154ची लीड, काँग्रेसीक 9,923 मतां, जाल्यार आरजीक 434. दाबोळे बीजेपीक 10,651 मतां, बीजेपीची मोठी लीड, काँग्रेसीक 7,927, जाल्यार आरजीक 380 मतां. कुठ्ठाळे बीजेपीक 10,454 मतां, काँग्रेसीक 12,377, जाल्यार आरजीक 645. नुवें भाजपाक 3,783, जाल्यार काँग्रेसीक 14,678 मतां, काँग्रेसीक मोठी लीड, आरजीक 667 मतां. कुडतरी बीजेपीक 5,790, जाल्यार काँग्रेसीची मोठी लीड, काँग्रेसीक 14,975 मतां पडल्यात, जाल्यार आरजीक 780 मतां. फातोड्ड्या विजयान काँग्रेसीक मोठी लीड दिला, काँग्रेसीक 12,318 मतां, बीजेपीक 9,881, जाल्यार आरजीक 290. मडगांवा बीजेपीक 11,254, जाल्यार काँग्रेसीक 11,168 मतां, आरजीक 327. बाणावले काँग्रेसीक मोठी लीड, 16,688 मतां पडली, बीजेपीक 2,506, जाल्यार आरजीक 529. न्हावेली काँग्रेसीक मोठी लीड, 12,921 मतां, बीजेपीक 7,151, जाल्यार आरजीक 387. कुंकळे काँग्रेसीची लीड 12,604 मतां, बीजेपीक 6,572, जाल्यार आरजीक 713 मतां. वेळी बीजेपीक 3,901 मत, जाल्यार काँग्रेसीक 17,251 मतां आणि आरजीक 548 मतां. केप्या भाजपाक 11,937, जाल्यार काँग्रेसीक 12,721 मतां, आरजीक 1,029.
कुडचड्या बीजेपीक 11,300 मतां जाल्यार काँग्रेसीक 9,603 मतां, आर्जीक 555. सवाड्ड्या बीजेपीक 15,588 मतां, बीजेपीची मोठी लीड. काँग्रेसीक 6,077 जाल्यार आर्जीक 2,069 मतां. सांगे बीजेपीक 12,884, काँग्रेसीक 7,564 जाल्यार आर्जीक 931 मतां. काणकोणा बीजेपीक 16,102, काँग्रेसीक 8,970 जाल्यार आर्जीक 924 मतां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जनतेन दिल्लो निकाल आमकां मान्य. सरकार लोकां खातीर काम करीत रावतले. फुडलीं 3 वर्सां गोंयांत डबल इंजीन सरकार म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. जैता उपरांत श्रीपाद भाऊ सयत बीजेपीन पत्रकार परिशद घेतली. विश्वजीत म्हणटा प्रधानमंत्र्याक स्पश्ट कौल, लोकांचो आपूण उपकारी. सगळ्यात पयली आमी गोंय आनी भारत देश हाजो जो निकाल आयला तो आमी एक्सेप्ट करता. जो मॅन्डेट तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टी NDA खातीर दिला तो आमी एक्सेप्ट करता. आमी साऊथ गोवा मतदारसंघांतल्यान थोड्याशा मतांनी आमी हारले. ओके, आमी कमी पडले, काय हरकत ना. बट सातत्यात आमचे पुराय गोंयांत आनी विशेश करून संघटनात्मक काम हे साऊथ गोंयानूय बी तशेंच जे आसा पळय हे खूब मोठ्या प्रमाणात आमचे चालू उरतले. पुराय जर रिजल्टा कडेन जर पळयत जाल्यार नॉर्थ गोवा मतदारसंघात आमी 56% वोटींग ही आमी नॉर्थ गोवात काडल्या. साऊथ गोवात आमी 9 मतदारसंघांनी आमी फाटीं पडले, आमी थोडेशे हरले, काय हरकत ना. बट त्याय मतदारसंघात खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा पळय ही आमी लीड चालू दवरतले. हायेस्ट वोटींग जे आसा, लीड जी आसा ही आमकां पर्ये मतदारसंघात आमचे आमदार दिव्या राणे हांच्या मतदारसंघा भितर गोंयच्यान सगळ्यात हायेस्ट लीड 19,958 मतांची लीड ही आमकां मेळिल्ली आसा. त्यामुळे त्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता, त्याचे आमदाराचे अभिनंदन करता. मॅन्डेट फायनली लोकांनी दिल्लो निकाल तो आमी एक्सेप्ट करतात. पण हे करता आसतना आमकां एक लक्षात आयलें की ह्या वेळाचेर थोडेशे धर्माच्या आधाराचेर जे मतदान करतात तातूंतल्यान एक गठ्ठा मतदान हे एका बाजून वता आनी त्यामुळे थोडोसो आमकां जें दिसतालें की आमकां थोडे तरी वोट्स त्या भाताक येतले म्हूण ते येवपाक शकले ना. आनी त्यामुळे तातूंतल्यान आमी दक्षिण गोंया भितर आमी जिखपाक शकले ना. आनी त्यामुळे तातूंतल्यान थोड्याशी धर्मगुरूंची इंटरफरन्स जी आसा हे तातूंतल्यान खासपणे पयलीं दिसताले उलयताले पण आमी केन्ना उलोवं नाशिल्ले. पण आज स्पश्टपणे जेन्ना निकाल पळयता तातूंत लक्षात आयलें आयज देशाचें इलेक्शन आसा. आयज देशाचे प्रधानमंत्री परत एकदा नरेंद्र मोदीजी जातले आनी हेज्यान कोणी दुबाव धरपाचें ना. कित्याक हांव तुमच्या हांगा येवपाचे पयलीं हांव पळयतालो की देशाचे प्रधानमंत्री आयज चंद्रबाबू नायडू पासून सगळ्या लोकांनी सांगलेलें आसा की आयज तेंचो पूर्णपणे तेंको आयज देशाचे प्रधानमंत्रीकूच आसतले. पण आमकां ह्या तरेचें नेतृत्व जें लाभलां ज्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यांत आमी बरो पैकी आमी विकास करपाक शकले. आनी म्हाका खात्री आसा की मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आमी आनी जे कितें खंय करेक्शन करपाक जाय तें करेक्शन करून. पण एकूच लक्षांत घ्या, आमी जेन्ना आमचें ओन इलेक्शन म्हणून आमी जेन्ना लडयतात तें इलेक्शन आमकां त्या तरेन वेगळे तरेन यश आमी हाडूंक शकतात. आनी 70चे जनतेन आमकां त्या तरेचो कौल दिल्लो आसा. मुख्यमंत्री आनी दिव्या राणे हांणी दोगांची लीड आमचे सगळ्यां पेक्षा चड आनी चड लीड त्या दोनूय मतदारसंघांतल्यान आयिल्ले आसा. दक्षिणेत इंडिया अलायन्साचो कॅप्टन विर्याद जिखल्या उपरांत अलायन्स वांगड्यांचो जल्लोश. मडगांवां बीजेपीची लीड पळोवन मंत्र्यांनी आपणाक परबी दिली म्हूण विजय सरदेसाय उलयलो. 27 मेरेन अलायन्स तशें बीजेपीत खंय कोकुसांव ना. बाणावले सावन सगळ्यांत चड लीड म्हूण आपाचो आमदार वेंझीचो दावो. पयले सुवातेर कॉंग्रॅच्युलेशन आमच्या इंडिया एलायन्साच्या कॅन्डिडेटाक कॅप्टन विर्याटो फेर्नांडीसाक. तेजे भाशेन कॉंग्रॅच्युलेशन आख्खे सावथ गोवा वोटर्सांक. चड कोण आमचे वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सी अर्जांतान देव बरें करूं म्हणटा एके वोटराक जे आमच्या इंडिया एअरलायन्सा कॅन्डिडेटाक तुमी सपोर्ट केलो आनी तुमी मॅक्झिमम वोटींग केलें आमचे वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सीक. जे ट्रेंड आमकां दिसता 17,000+ वोटींग आमचे लीड वोट आमच्या काँग्रेस इंडिया एअरलायन्सा कॅन्डिडेटाक मेळटा. सो तुमकां अर्जांतान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक सदांच तुमी विस्वास दवरलो, तो विस्वास तुमी दाखयलो कित्याक इंडिया एअरलायन्साच्या कॅन्डिडेटाक. आनी पयले सुवातेर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे फावटी इलेक्शनाक ही तुमची विक्ट्री. खूब तुमी भायर सरले, लोकांनी इंट्रस्ट घेतलो
जण आपले एकट्यान डिफरंट एक्टिविटीज करून इंडिया एअरलायन्सा कॅन्डिडेटाक तुम्ही सपोर्ट केला काय सांगता देव बरें करूं. Today is the most happiest moment. It is not only about the victory. As I congratulate Captain Viriato for this India Alliance victory, the whole thought process of coming together unitedly as India Airlines by keeping everything aside and winning, that is the whole beauty about today's victory. Our satisfaction point has been met. We worked tirelessly, make sure that he is going to win, and today the entire nation is happy because it is all about the alliance which has come together. आज alliance येऊन हे सगळें जे जालां ते alliance येऊन मुखार चलतें आनी ती 15,000 जी प्लस लीड दिसती पडल्या. आय थिंक इट इज पिपल्स विक्ट्री आनी लोकांक आज आमी सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा आनी भोव करून गोंयच्या लोकांक एज वेल एज मुगे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक कित्याक looks like Benaolim has created a benchmark in the history of Goan politics की फर्स्ट टाइम इंडिया एअरलायन्साक एक ओपिनियन पोल असो लोकांचो आनी ओपिनियन पोल जो आज दिसलो तो बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान हायस्ट लीड हायस्ट वोटींग फॉर इंडिया एअरलायन्स आनी हायस्ट लीड इन द एंटायर साउथ ही बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन दाखोवन दिल्ली ह्या इलेक्शनाक. जे कितें केलां हे इंडिया एअरलायन्स बरोबर रावतले, हे गोंयाक न्याय दिवन पावतले आनी आमी घडयल्लें कित्याक नॅशनल लेवलाचेर कित्याक घडयलें कित्याक हें संविधान राखपाक आनी लोकशाही राखपाक आनी दर अशें तशें चड चिंतलें आतां कळटा की गोंयांत खूब जाण म्हाका आतां चड करून मडगांवांची लीड कमी जाल्या हाजे खातीर खूब मंत्र्यांनी म्हाका फोन करून कॉंग्रेच्युलेट केला. ते मंत्री म्हजे आमी सो सरकारूय तितलो घडटा म्हूण तुमी चिंतनाका, सरकाराचेर धडगत ना पूण आमकां तो सरकार उडोवपाचो ना, सरकार तो तसोच आसूं पूण आतां पयशे खावपाचे मातशे कमी करा. वी आर कॉन्फिडंट दॅट इवन इन दिल्ली हो आमगेलो काँग्रेसाचो सरकार जावपाक मुखार सरतलो. 5 जाणांनी आमी अगेन्स्ट 15 MLAs अँड प्रॅक्टिकली द होल कॅबिनेट जावं चीफ मिनिस्टर जावं मनी पॉवर मसल पॉवर गव्हर्मेंट मशिनरी आणि आमचे मध्ये फूट घालपाक जो प्रयत्न ह्या बीजेपी सरकारान केलो ते नॉन स्टेट एक्टर जे हिंगा येवन आमचे मध्ये डिवायड करपाचो प्रयत्न केला. दिस इज अ स्लॅप ऑन देअर फेस अँड पोस्ट 2027 म्हाका दिसता की 27 काँग्रेसाचो सरकार जातलो आणि मुखायल आमी 30 पार जातले. हे सारखे 100% आणि दुबाव ना सेंटरा जाल म्हणटरी हिंगाय हालतले. दिल्ली आमगेलो जाल जाल्यार म्हाका तरी दिसता 2 दिसांनी चेंज जातो. मोदीच्या अहंकारा आड मतदान केले. मोदी आणि अदानीचो डायरेक्ट करप्शनाचो संबंध असा म्हणून काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधी उलयलो. सरकार करप हे काय विरोधकांक बसप ते इंडिया ब्लॉकाचे बसकेत थारतले. सगळ्यात राजकीय वेंचणुकेत बरें काम केला, मात यूपीच्या लोकांनी देशाच्या संविधाना खातीर काम केलें ताचो उपकारी म्हणून राहुल गांधी उलयलो. इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा. अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है. गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है. मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए. मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है. द कंट्री हैज unanimously and clearly stated we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. Some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the India government? We, as we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there and they will be answered there. अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया,
जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। म्हापशेंच्या जिल्हा हॉस्पिटलांतले सीटी स्कॅन मशीन फाटले 2 महिने बंद आसा। लोकांचे हाल सीटी स्कॅन करून दुयेंतींक जीएमसीन धाडटात म्हूण थळाव्यांचे रजाव। बेगीन दखल घेवन मशीनाची दुरुस्ती करची म्हूण मागणी। आमी आसा म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांचे गेले 2 महिने जाले सीटी स्कॅन मशीन आहा ते चलना आणि ताका लागून लोकांचे म्हणजे रुग्ण आहा पळय तेंचे हाल जाता। एक्सिडेंट बीन जालो म्हणजे हेड इंजुरी बीन जाले की ताका स्पेशली जेन्ना हांगासर कॅज्युअलिटीन घेवन येता तेन्ना तेजी सीटी स्कॅन किंवा एक्सरे बी मारची पडटा। पूण हांगा तें मशीन चलना जाल्यार लागून तांकां हांगासून जीएमसीन धाडचें पडटा आनी त्याच बरोबर जीएमसीन पेशंट आनी त्याच बरोबर तेजी फॅमिली बीन सगळीं फक्त सीटी स्कॅन करपाक लागून जीएमसीन वयचें पडटा। आणि ह्यो गेले 2 महिने जाले जेन्ना आमी चवकशी केली आणि डॉक्टरा कडेन विचारली तेन्ना तेंच्यान सांगलां 2 महिने जाले बारीक मेजर कितें मिस्टेक आसली जाल्यार ती रोखडीच जाताली पूण हांगासर मातशें चड म्हणजे मिस्टेक मातशी व्हडली आहा आनी ताका लागून आमी हितून बीन हेड ऑफिसाक तेंच्या आनी आमी कळयलां लेटर घातला की जे मशीन हें ना ते बेगीन रिपेर जावचें म्हणून। पूण ते रिपेर जाता म्हणसर हांगासर रुग्णांचे हाल जातात ते बेगीनचे बेगीन ते मशीन सारकें करून लोकांक करून दिवचे अशें रुग्णांचे लोकांची मागणी आसा। प्रुडंटा खातीर हांव स्टेशन थांबलो। ही आशिल्ली दनपारची अपडेट। परत रोखडेच मेळया। प्रुडंटाक फॉलो करात। वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट।